I'll dream until I make it real. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम बरी आहे म्हण. आणि आयज न्हू हो तुमगे व्हिडिओ पयलें सांगता. जी कोण इंट्रस्टेड आहाय न्हू हांकां स्टिचिंगा तांकां लागून. जाय जाणांन म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें बेबी ड्रेस दाखय म्हूण. ओके, पूण आयची व्हिडिओ न्हू हांवें फक्त मार्कींग आनी कटींग दाखयलां. ओके, कित्याक जाण तूं अशें करून हें केलो न्हू, स्टिचींग बी केलो न्हू जाल्यार व्हडलो व्हिडिओ जाता आनी त्रास जाता. ते डावनलोड जावपा न्हू बरो टायम लागता. ओके, देखून हांव पार्ट 1 आनी पार्ट 2 दाखयता तुमकां. ओके, आयज तुमी चोयाय सारकें स्टेप बाय स्टेप मुको जाता ते भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. ओके, आनी तुमी ट्राय करा अंडरस्टँड जावपाक. ओके, आय होप तुमकां व्हिडिओ अंडरस्टँड जातलो आनी लायकूय जातो म्हूण. ओके, जायतें म्हगे हार्डवर्क आहाय, म्हाका सपोर्ट कराय. ओके, म्हगे चॅनला सपोर्ट कराय आनी स्टार्ट कोत्ता. ओके, तुमकां दाखयता. आतां न्हू बेबी ड्रेस करपा तुमकां हांव तेजो बॅक योक कट करून दाखयता, तेजें मार्कींग दाखयता. ताका लागून हांवें तेजें लेंथ आहा न्हू तें हांवें 4.5 घेयलां, विड्थ आहा तें 5.5 आनी डबल आहा म्हगे पीस, कित्याक तेका ओपनींग आसता न्हू, बॅक ओपनींग आसता न्हू ताका लागून. आनी हें ओपनींग आहा न्हू ताका हांवें 1 इंच एक्स्ट्रा दवरलां, कित्याक टर्न करून मागीर ताका मशीन मारून ताका प्रेस बटन लावपा जाय. ताका लागून हांवें 1 इंच सॅल्वेज आहा चोय थिंग लायन मारल्या. आतां हांव शोल्डर लायन मारून दाखयता तुमकां. आनी तेजो योक आहलो न्हू कोर्प म्हणटाय ताका कोंकणीन, तो 3.5 दवरलो हांवें आनी 1/2 इंच एक्स्ट्रा दवरलोलें मशीन मारपा, सो 4 इंच. आनी 1/2 इंच वयर हांवें सकयल लायन मारल्या शोल्डर. वयर सावन हांवें 1/2 इंच सोडला लायन मारतलें चोय शोल्डर ड्रॉ करपाक. आतां हांवें लायन मारली. आतां शोल्डर लेंथ न्हू हांवें शोल्डर तेजें इंच 7 इंच घेयलें शोल्डर. ओके, शोल्डरा हाफ घेवपाचो, हाफ 3.5 घेताय. 7.5 हें 3.5 घेयल्लो हांवें आनी हांवें मार्क केला 3.5. आनी 3.5 हांवें योक घेयल्लो कोर्प आनी मागीर आर्म होलाको सावन हांवें वयर सावन शोल्डराको सावन आर्म होल मार्क केला. 3.5 घेयला हांवें आनी सोगलें 3.5 घेयले, कन्फ्यूज जायनाकाय. ओके, आनी हांवें मागीर लायन ड्रॉ केल्या 3.5 शोल्डर, 3.5 आर्म होल आनी 3.5 हांवें योक घेयला कोर्प. ओके, आतां हांव नॅक मार्क कोत्ता. नॅक न्हू हांवें विड्थ 1 इंच आनी 3/4 1 and 3/4 इंच हांवें विड्थ घेयल्लो आनी 1.5 इंच हांवें लेंथ घेयलो तेजें. ओके, मार्क केला हांवें. मागीर हांवें शोल्डराको वयर सावन हांवें 1/2 इंच देंवलां आनी नॅक विड्थाको सावन हांवें लायन मारल्या 1/2 इंच डावन आनी वयर मागीर नॅका कोडे सावन 1/2 इंच वयर घेवन हांवें तें एक्स्ट्रा मशीन मारपाक सोडलां. सेम आतां व्हडल्यांगे शिंवताय चोय तेशें कोन्नू 1/2 इंचू घेयला हांवें. मागीर आर्म होल वयर थिंग लायन मारलो हांवें
मिशीन मारपा थिंगसान हाफ घेवपाचो 3 आहलोलो 3.5 1.5 धरून ते आर्म होल लायनीक वचून हांवें कर्व घेयला मातशें कर्व घेवपाचें भायल्यान आनी फ्रंट मागीर दाखयता तुमकां कशें करून केलें तें मागीर हाफ इंच हांव ती वयर हाफ इंच हांवें वयर वचून लायन मारल्या आनी मागीर ती कर्व घेवपा ती सकयल मातशें स्लांट घेवपाचें योक लायन आहा न्हू तेका कर्व घेवपा मातशें मागीर एक्स्ट्रा तेका सोडपाचें मेशीन मारपा मातशें कर्व घेवपाचें हेचें आतां हांव कट करून दाखयता तुमकां हो बॅक रेडी जाला आमगेलो आतां कट करता सकलसान योकाक वचून कट करता मातशें कर्व घेवपाचो थिंग सकयल मातशें चड ना मागीर हेचो आर्म होल मागीर शोल्डर हेचें नॅक हेचे 2 पीस ते आतां हांव तुमकां फ्रंट कट करून दाखयतलें ओके तेका लागून हांवें हेचे 4.5 आनी हेचें ओपन केला ऑन फोल्ड बॅक आहलो तो ओपन आहलो न्हू आतां फ्रंट आहा तो ऑन फोल्ड आनी 4.5 लेंथ आनी विड्थ 4.5 घेयला हांवें एक एक्स्ट्रा घेयल नाय तेका 1 इंच एक्स्ट्रा घेयलो न्हू तेका लागून 5.5 आहलो तें बॅक आहलो तें ओके सेम शोल्डर हाफ इंच डावन येयला हांव आनी लायन मारल्या हेचें मागीर हांवें योक मार्क केला 3.5 डावन हेचें लायन मारल्या मागीर हांवें शोल्डर 3.5 मार्क केला मागीर हेचें आर्म होल 3.5 सेम आमी बॅक घेयलो न्हू तेशें करून फ्रंट घेवपाचें दोन डिफरन्स आहाय मातशे नॅका कोडे आनी आर्म होला कोडे 1 3/4 हांवें नॅका विड्थ घेयला आनी लेंथ हांवें 2 इंच 2.5 इंच हांवें नॅक लेंथ घेयला मार्क केला आनी न्हू स्ट्रॉबेरी शेप करपाचो रावंडूय न्हू ना म्हूण अशें करून स्क्वेरूय न्हू ना म्हूण अशें करून दुसरी सायज न्हू पूण स्ट्रॉबेरी आसताय चोय तेसली सायज करपाची ती शेप करपाची आनी हाफ इंच हांव शोल्डराक डावन येयला आनी हाफ इंच वयर आनी मागीर लायन मारल्या जॉयंट केलें तें
एक्स्ट्रा मशीन मारपाक. हेचे आतां जॉयंट केले ते. मागीर न्हू हेचे बॅक न्हू सारकी ते लायनीचे सान गेलो न्हू आनी हेचे हाफ केला आनी फ्रंट 1/4 भितर घेवपाचे. 1/4 इंच भितर घेवन भितरल्यान सान मागीर कर्व करपा तेका. अशें करून शेप करपाची भितरल्यान सान. हें फ्रंट एका आनी मागीर 1/2 इंच सेम बॅक एक केलो चोय 1/2 इंच वयर घेवन मागीर तें मातशें स्लांट घेवपा मातशें सकल्यान कर्व करपाचें अशें करून ते लायनीक वचोन आनी एक्स्ट्रा मशीन मारपा मातसो सकयल 1/2 इंच. ते आतां आमगेलो योक रेडी जालो. स्टेप बाय स्टेप फॉलो केलें जाल्यार सारकें जातलें. ओके, आतां कट करपाचें. पयला हें सकयलच्यान कट केला. सकयलच्यान थिंगसान स्टार्टींग थिंगसान मातशें कट करून वयर वचपाचें. मागीर हांवें शोल्डर कट केला. सॉरी, आर्म होल कट केला. मागीर शोल्डर कट केला आनी मागीर नॅक कट केला. तो ओपन करून दाखयता तुमकां कशें करून जालो तो फ्रंट. आतां आमगे फ्रंट. आनी हे बॅक. आतां हे रेडी आहाय. आतां सकयल तो पार्ट आसता तो हें हांवें मटिरियल घेयलां. हो न्हू पीस हेजो फ्रंट हेजो तेजो न्हू हांवें लेंथ 9.5 लेंथ घेयल्लें आनी डबल फोल्ड करून 11.5 आहलोलो डबल फोल्ड. हें फ्रंट एका हो मातशें एक्स्ट्रा घेयलो कित्याक गेदर्स घालपाक. आनी हो म्हगेलो बॅक 2 पीस घेयल्ले सेपरेट 10.5 आनी 9.5 लेंथ तेजें 10.5 विड्थ. 2 पीस आहाय. मागीर फोल्ड केले तेश न्हू आर्म होला कडेन 1.5 इंच वयर मार्क करपाचें आनी 1.5 इंच सकयल मार्क करपा डावन आनी मागीर अशें करून तेका शेप दिवपाची.
ते आतां आमहोलाको तो जॉयंट जातो आमगेलो वयर तो ह्या हाचो तो योक ते कोसान तो जॉयंट जातलो सायडी आमहोला कडेन मागीर दाखयता तुमकां हांव स्टीच कोत्ता तेन्ना. आतां मगे कट करून जालो तो आतां हांवें दोनी दवरलेले आं बॅक आनी फ्रंट दवरलेले अशें करून येतलो सारको आनी मोदी त्यो गॅदर्स येतल्यो एक्स्ट्रा हें आहा चोयलो गोटू तेजी गॅदर्स येतली. ओके आनी मागीर दाखयता तुमकां पार्ट 2 स्टिचींग विडियो येता तेन्ना मागीर दाखयता तुमकां हांव स्टिचींग कशें करून केलें तें. ओके सी यू देन बाय.